पळोवया प्रायम खबरो। गोयचे मायनीचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टान आशिल्ल्यान गोवा फाउंडेशनान 43 मायनींचेर घाल्ले केशीचेर निकाल दिवंक राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिलो न्हयकार। नोटीशी निकालान विषय IBMचे कक्षेत। समाज वावुरप्यांनी जाय जाल्यार लोकायुक्ता खातीर जुईजांची नावां सुचोवची, सरकार विचार करपाक तयार। मुख्यमंत्री पर्रीकारान केले स्पष्ट। लोकायुक्ताचो विषय आयरिशान पावयलो राज्यपालाकडे। आपल्या नावान दुहेरी नागरिकत्व आणि पुर्तुगेज पासपोर्टाची खबर पातळावपा फाटल्यान हळदुणेचो आमदार दयानंद नार्वेकाराचो हात। ग्लेन टिकलोचो आरोप। टिकलो म्हणटा ताचे कडेन पुर्तुगेज नागरिकत्व ना आणि पासपोर्टय ना। गृह आधार येवजण शुक्रारच्यान लागली चालीक। हजारांनी बायलांक येवजणेचो लाव। खण वाठारांतले बायलांक प्राधान्य। आय लीगान प्रयाग युनायटेडान जोडले टेम्पोचेर जैत। कार्लोस हेर्नांडेजान मारलो लास्ट मिनिटाक गोल। आता खबरो विस्तारान। गोयचे मायनीचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टान आशिल्ल्यान गोवा फाउंडेशनान 43 मायनींचेर घाल्ले केशीचेर निकाल दिवंक राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान न्हयकार दिला। मंडळान 43 मायनींच्यो नोटीशी शुक्रारा निकालान काढल्यो। लिजा परस चड मायनिंग केले म्हूण हे खणींनी मीन काडपी मिनेरांचेर आरोप आशिल्लो। हाचेर मंडळान मिनेरांक कारणां दाखयात नोटीशी काडिल्ल्यो, पूण प्रकरण सुप्रीम कोर्टान आशिल्ल्यान तांचेर निकाल दिवप बरोबर जावचें ना अशें प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो अध्यक्ष जुजे मॅन्युअल नोरोनान प्रुडंटाक सांगले। हो विशय इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सान हाताळपाचो अशेंय तो म्हणटा। Subsequently, after discussions, the Goa Foundation made us a letter in December saying that we are withdrawing the case because the Supreme Court is seized of the matter. Accordingly, we have taken all this into consideration and we have disposed of the show cause notices today, since the matter is before the Supreme Court of India, and the Honorable Court will take cognizance of the matter. And we have also said that the IBM, the Indian Bureau of Mines, is in a better position to judge whether any mine has exceeded its capacity or not. समाज वावुरप्यांनी लोकायुक्ता खातीर जुईजांची नावां सुचोवची, सरकार तांचेर विचार करपाक तयार आसा अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केला। 1-2 सप्तकां भितर समिती कडच्यान सरकाराक जुईजांची नावां येतली अशें पर्रीकार म्हणटा। मात कोंकणी मराठीची तोंडी तरी जाण आशिल्लो जुईज जाय अशें ताणें स्पश्ट केला। इतले मजगतीं गोयचे लोकायुक्त नेमणुकेचो विशय राज्यपालाकडेन पावला। आयरिश रॉड्रिगीजान शुक्रारा राज्यपाल भारतवीर वांचूक मेळून लोकपाल नियुक्तीक लक्ष घालपाची विनवणी केली। की हांव खंयच्याय कोर्टाचें सिलेक्ट करूंक शकना। ज्या मनशाक सादारणपणे मराठी कोंकणीचो ज्ञान आसा, हांव ताका कंट्रोल आसा म्हणना, असोच मनीस आसूंक शकता। ताणें येवपाक तयार जावंक जाय। तो समजा आतां दिल्ली रावता, मुंबय रावता, जाल्यार ही हॅज टू वेकेट फ्रॉम देर एंड कम टू गोवा फॉर 3 years। तो अप एंड डावन करूंक शकलो जाल्यार तो न्याय दिवंक शकतो ना लोकायुक्ताक। पार्टीन जेन्ना म्हटलें की आमकां मेळना तेन्ना ते म्हणपाक आमी सजेस्ट करता, आमी नांवां हाडून दी मरे, दी नांवां घेवपाक तयार आसतलो, जर तो ऑटोमॅटीक अपॉयंट जातलो असो न्हय। कोणा कडेन जर योग्य नांवां दिसता जाल्यार तांच्यानी गव्हर्मेंटाक सजेस्ट करचें। टुडे ऑल्सो दे कॅन सजेस्ट, आय हॅव नो ऑब्जेक्शन। पण म्हज्या हिशोबान द प्रोसेस बाय दॅट कमिटी टू check up is almost over. They told me that by next week they will give the names to the government. Shortlist करून हांव नको, हांव ती कमिटीक सांगला 5 पर्यंत शक्यतो दिवची, पण ते म्हाका सांगताले की 5 नांवां मेळतची गॅरंटी ना। जुईज सिलेक्ट करपाक इतली घाई कोणाकूय कित्याक लागल्या? बरो जुईज नाका काय घाईन कोण येता तें नांव एप्रूव करूं? In fact, the government has not written to the Chief Justice of India and to the Chief Justices of the other states, asking them to recommend a name of a Lokayukta. Today the Chief Minister says that
he needs a Lok Ayukta who knows the local language. So how can you find somebody without the Goan connection and somebody who knows the local language? So these are all tactics by Chief Minister Manohar Parrikar to try and delay the appointment of the Lok Ayukta. I've also requested the governor that the Chief Minister should keep himself away from the selection of the Lok Ayukta, because the Chief Minister himself would be investigated for his misdeeds by the Lok Ayukta. आपल्या नावान दुहेरी नागरिकत्व आणि पुर्तुगेज पासपोर्टाची खबर पातळावपा फाटल्यान हळदोणेचो आदलो आमदार दयानंद नार्वेकार आसा. कागाळी भलतेच घालतात मात तांकां फूस नार्वेकार लायता असो आरोप हळदोणेचो भाजपा आमदार ग्लेन टिक्लोन केला. आपल्या कडेन पुर्तुगेज नागरिकत्वय ना आणि पासपोर्टय ना म्हणपाचो दावो ताणें प्रुडंटा कडेन उलयतना केलो. नार्वेकार मात म्हणटा आपणे राजकी संन्यास घेतला, आपलो हे मुद्द्या कडेन कांयच संबंध ना. इतले मजगती मेल्विन फेर्नांडीसान ग्लेन टिक्लो आड राज्यपालाकडे अपात्रतायेची याचिका घाल्या. I am an Indian national. I have an Indian passport. तांणी घातला तांकां पळोवन न्हू कितें घातला पळय तांच्यांनी न्हू. I have not received any notice, nothing of that sort. I was born in Yemen, that is in the Gulf. Aden. My birth register over here in Mapsa municipality. म्हणजे तुमचेर एलिगेशन करता ते कित्याक लागून करता अशें दिसता तुमकां? There are some frustrated elements. आतां काम ना धंदो. Election पिड्यार जाल्यार they have been routed and they don't know what to do. They are power crazy. They want to be in power. तांकां फक्त कितें कितें हाडटात तें आनी ताचें काम न्हू. तो कोण टमन सो कॉल्ड टमन कार्ड स्पोक पर्सन ताचें काम तें उलोवपाचें. लेट हिम स्पीक, लेट हिम डू वॉट एवर दे हॅव टू डू. डायरेक्ट दयानंद नार्वेकाराक हें करता वो हे सगळें करपाक तुमच्या फाटल्यान तो लागला. या व्हेरी मच. तो जाल्यार डायरेक्ट तुमचेर कंप्लेन घालपाक शकता. तो केन्ना कोणाची डायरेक्ट कंप्लेन करता. तो दुयेता न्हू भितरल्यान ओगी विचूक असो तें करता तो. मागीर फरक कांय पडना. फायनली आय फेथ इन द ज्युडिशरी. If the petition reaches the governor, he'll take corrective measures, he'll take correct steps, and I have full confidence in the governor as well as in my judiciary. Kinala to was go to the court and get me disqualified there, no? If you all have substance, go ahead, get it done. ग्लेनाचे हे आरोपाचेर प्रुडंटान दयानंद नार्वेकाराक विचारले. ताणें जाप दिली ती अशी: कोणूय कितेंय उलो, म्हाका कांयच म्हणपाचें ना. हांवें संन्यास घेतला. हांवें हालीं तेंपार खंयच कसलेच विशयाचेर जाहीर स्टेटमेंट केल्लो मिडियाक दिसला. म्हाका हे आरोपाचेर कांयच उलोवपाचें ना. Got documents of Mr. Glenn Ticklow, who is elected as a MLA of Aldona, and it is mentioned, clearly mentioned, that he is given nationality of Portuguese, that is Lisbon, in 2009. So we decided to file it today. And my advocate has filed it in front of the governor today at 12 o'clock. No, we were not aware of this. Suddenly, after the elections, we came to know that through his friends, that they started telling us, "Arey Baba, who you all elected? He is from outside the country. He has outside nationality." Under the current law, Ticklow cannot contest. You see, we have got here a certificate from Portugal, which shows that Portuguese nationality has been conferred on him. But as far as this certificate is concerned, there is an endorsement there that Portuguese nationality has been given to him. So why should we question that? See, this document is a valid document. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.